केंद्र सरकारान मांडिल्ल्या देशाच्या अर्थसंकल्पान सामान्य मनशाच्या तशेंच कामगारांच्या विरोधान आशिल्ल्यान तशेंच कॉर्पोरेट मळाचेर वावर करप्यांक फायद्या खातीर आशिल्ल्यान केंद्र सरकाराचो निशेध करपा खातीर गोंयांतल्या साबार संघटनांनी राजधानी पणजेन आझाद मैदानाचेर CPI बावट्या सकयल एकठांय येवन धरणां धरली. ह्या दाव्या पक्षाचो देशभर एक चळवळ ह्या बजेटी विरोध. प्रश्न येता कांय आम जनते फुडें की हे कम्युनिस्ट पक्ष इतले लेट कित्याक उठले. बजेट जेन्ना फायज जाली ताच्या उपरांत पार्लमेंटान डिस्कशन आसा आनी पार्लमेंटाचो जो पळय बजेट हासील केल्ली जी फिनान्स मिनिस्टर आहा, प्रायम मिनिस्टर आहा आनी उरले मंत्री आहा तांचे स्टेटमेंट्स आसतात. हे स्टेटमेंट आमी एनालायज करतले. कांय तरी कोर्स करेक्शन आसतलो काय, कांय तरी बजेटांत कांय तरी उदरगत जातली काय, लोकांचे आवाज ते आयकतले काय, असो आमचो फुडें एक प्रश्न आसलेलो. जरी तर ते आयकता जाल्यार आमी रस्त्यार येवन कित्याक आवाज करया. ताका लागून आमचो जो पळय अभिप्राय आहा ती आमी पयल्या सुवातेर त्याच दिसा आमच्या दाव्या पक्षांनी स्पश्टीकरण केलें की ह्या बजेट लोकहिताचे न्ही, ह्यो बजेट शेतकाराच्या हिताचो न्ही, ह्यो बजेट कामगार वर्ग श्रमजीवी लोकांच्या हिताचो न्ही, ह्यो बजेट देशाच्या हिताचो न्ही, ह्यो बजेट देशाचो फुडार बरो करपाचो न्ही. अशें जेन्ना आमी क्लियर जेन्ना जनते फुडें प्रश्न दवरले, आतां परतून आनी चळवळ कित्याक करपाची गरज आहा. ह्या खातीर चळवळ करपाची की ज्या मेरेन ह्यो सरकाराक आमी हालयना, ज्या मेरेन लोकजागृत जनजागृत आमी करिना जाल्यार फुडार बरोच बिकट आहा. कित्याक तेणी ह्या बजेटींत एक पॉलिसी थारायल्ली आसा. त्या पॉलिसी वरवीं जे लोकांचे जे ॲसेट्स आहा, जी संपत्त आहा, ह्या देशाची संपत्त जी आहा ते आयज भांडवलदारांक अर्पूंक सोदता आनी ते तेंच्या स्वाधीन करूंक सोदता. ह्या देशाची संपत्त म्हणल्यार कितें? देशाची जे शेतां, देशाची जी भाटां, देशाची जी जे इन्वेस्टमेंट जे आसा, जे BPCL येदी मोठी कंपनी ऑयल सेक्टरान, येदी मोठी डिफेन्स सेक्टरान कंपन्यो आसात, त्याच बरोबर तुजे रेल्वेज आहात, त्याच बरोबर तुजे टेलिकम्युनिकेशन आहा BSNL सारखे, त्याच बरोबर तुजे जे LIC आहा लोकांचे जे चड करून श्रमजीवी कश्ट करपी रिटायर्ड जे जाल्ले लोकांचे पयशे थंय आसा. ते पयशे आयज ह्यो सरकार भांडवलदारांच्या हातीन अर्पूंक सोदता आनी ते लायक एर इंडिया ताचो खरो वालोर आहा जाल्यार 10 रुपया तेणी 2.5 रुपयांक विकपाक भायर काडलेली आहा. तो 7.5 रुपया जनतेक लुकसाण, देशाक लुकसाण हे ह्यो सरकार नेना. शिक्षणाचो प्रश्न घेया. शिक्षणाक आमी म्हणटा कमीच कमी 100% ऑफ द GDP शिक्षणाक घालूंक जाय. हेणी घाला, तेणी 4% सुद्धा घालूंक ना. स्टेट एज वेल एज सेंट्रल टोटल शेअर इज 4.1%. हेल्थ ते तांणी जितले 6% तरी घालपाक जाय. कितलो घाला हेल्थान? 3.2% टोटल स्टेट अँड सेंट्रल किटी. आज शिक्षणाक कमीच कमी 63.5 करोड तरुण आहा जे हायर एज्युकेशन घेवपाक जाय, शिक्षण घेवपाक जाय. तांच्या खातीर तुम्ही बजेट अलोकेट केला. तुम्ही काडटा शिक्षण खाजगीकरण करूंक सोदता, प्रायवेटायज करूंक सोदता. वॉट डू यू वॉन्ट टू डू? गोंय सरकारान राज्याच्या अर्थसंकल्पान सामान्य मनशाक निराश केला. मीन खणी चालू करपा संदर्भात कितेंच तरतूद ना. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण गोंय सरकारान मीन महामंडळाची स्थापना केल्ली जाल्यार इतल्यान मीन खणीचो धंदो चालू जातलो आसलो. मात ह्या सरकाराक फक्त कांय श्रीमंत लोकांकच फायदो मेळचो म्हूण वावुरतात अशें CPIचो सरचिटणीस ब्रागांजा म्हणटा. As far as the local budget is concerned here passed by the Goa government, as rightly pointed out in various sections of the media, it is nothing but a copy-paste budget. Nothing innovative about the budget. In fact, it is just fiddling with numbers and figures. How the Goa government is going to generate revenue has not been mentioned. Mining has stopped
for the last more than 2 years after the Supreme Court judgment. But the government has totally and utterly failed in restarting mining in Goa. How they intend to restart mining and generate revenue, the government has been totally silent on this. Goa's economy is in the doldrums. Goa is in a debt trap. Each Goan today has more than 1.5 lakh loan on his head because of this debt trap. The government is constantly taking loans from one quarter or the other wherever they can get. But there is nothing about how they will generate revenue. Mining has to restart. It is our demand that Goa government has to take over the mines and restart Goa mining by forming a Goa Mineral Development Corporation. That is the best way, perhaps the only way out of this mess and inability to restart mining in Goa.